नावेली चर्चिला खरून आवेर्तान फुरतात बाणावले वालांका आलेमाळो खरून गोविपाचो कायतान सिल्वा आयलो कुंकळे जोगीक ओडून भाजपाचो राजन नायक नव्या आले सिकेरा करून मिकी पाशेको फोंड्या रवीक ओडून लोव मामलेदार वेळी फिलिप नेरीक ओडून बेंजामिन सिल्वा जाल्यार हळदोण्या नार्वेकाराक ओडून भाजपाचो ग्लेन टिकलो वेचून आयलो मोठ्या मार्जिनान ह्या वजनदार उमेदवारांक ओडून सगळ्यांक अजाप केला जेनिफर मोन्सेरात ही एकमेव बायल आमदार विधानसभेत पावले काय तो बाब कॉंग्रॅच्युलेशन तुम्ही बाणावले जिंकलेले आसा वालांका बीन एक शी इज द डॉटर ऑफ चर्चिल आलोमा तिका बीन अशें डिफीट करपा खातीर कितके डिफिकल्ट जाले म्हाका कसली व्हडली डिफिकल्ट लागोक ना कित्याक आमचो गांवचो लोक बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सीचो लोक आसलो तेमी सगल्यांनी निश्चय केल्लो ही फॅमिली नाका म्हणून आनी आतां कितें फुडें कोणाक सपोर्ट बीन करता आमी अजून डिसायड करना पार्टी डिसायड करता पार्टी लिडर देन वील टॉक अबाउट इट या त्यानं नार्वेकरान एक्चुअली त्यानं खूप अर्थ घालतो मंत्री आलो तो पण त्यानं आता इलेक्शन पयलीं खूप गव्हर्मेंट मशीन यूज केली पयशेचो फ्लो यूज केलो सगळें केलें आमच्या लोकांक भगडाले धमकी दिली पण तरी पयशे वाडले पण तरी ताका जालें ना म्हणजे लोकांक दाखोवन दिलें की तांकां आयज एक बरो एक आमदार जाय एक चेंज जाय last 5 years you got to understand this corruptions there's no limit at all and every the issues never resolved so like it's in the last 5 years all issues which is pending are like unsolved mysteries so people decided and I'm going to do राजन बाब फॅमिली राज मारक पडले काँग्रेस फॅमिली राजी तांकां मारक पडले तांकां जोकी माझ्या मग एक बलाढ्य अशी व्यक्ती आशिल्ली मंत्री आशिल्ले कितें दिसता तुमकां कितें फॅक्टर्स त्यांच्या विरोधान गेले लोकांक चेंज जाय आशिल्ली आनी काँग्रेसीन सगळ्यांनी भ्रष्टाचार सुरू केल्लो करप्शन महागाई लोकां कडेन कांयच खंयच्या दृश्टीन पळयलें ना तांणी and I'm very happy that my villagers supported me and I'm so excited I really can't say what I yeah this is main thing was family raj we would have stopped it that was our main thing and I wanted to do something for the youth and I will do it I proved it that Churchill has not done anything for the youth so in future what will be your I always because BJP supported me I think I'll stand by BJP लास्ट 15-20 वर्सां पळय काम जावना न्ही तें काम करपाचें आसा इनकॉम्पिटन्सी ऑफ द पास्ट MLA इनकॉम्पिटंट ही वॉज इनकॉम्पिटंट वन थिंग नो डेव्हलपमेंट पब्लीक ही वॉज नॉट वर्किंग फॉर पब्लीक ही वॉज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ ओनली जिखपा फॅक्टर जाय बेजीक म्हळ्यार पयलीं आमकां चेंज जाय म्हणून सगळ्यांनी बॉब मारले रेजिनल प्लॅन ताजेर विरोध आशिल्ले सो तेका लागून एक वेव जाली सगळे इश्यूज गोंयच पडलाक जाय ते आमगे मतदारसंघाक जाय बेजीक एम्युनिटीज आमकां न्हय चर्चीचे फातराचे रेड जाल्ली त्याच्या उपरांत मागीर CID फिलिप नेरीचे जालो अशें दिसता तुमकां ना तो म्हाका दिसना कित्याक लोकांनी पयलीं डिसायड केल्लें फॉर ए चेंज सो तेका लागून चेंज करून लोकांक दाखयलें फाटल्या सरकाराच्या वादग्रस्त प्रकल्पांचो सरकार फेरनियाळ घेतलो वेंचणूक लागीं आसतना भरिल्ले नोकऱ्यांचेर सरकार परत विचार करतलें नवें सरकार 22-23 मार्चाक अर्थसंकल्प मांडपाक शकता आनी ते उपरांत भाजपा एप्रिलांतल्यानच जाहीरनामो चालीक लायतलो एप्रिलांत पेत्रोलूय देंवयतले अश्यो घोशणा भाजपाचो विधिमंडळ फुडारी मनोहर पर्रीकारान केली ज्यांनी सरकारांत कर्म केल्यांत तांची प्रकरणां सरकार लोकायुक्ता मेरेन पावयतलो म्हणपाची शिटकावणी पर्रीकारान दिल्या Expect that your support will continue for the government which we are likely to form in next couple of days. Bharatiya Janata Party held an informal meeting of their MLAs. Though initially it was scheduled for 4 o'clock, we could not meet at 4 o'clock because election counting was continuing right up to about half an hour back. So we met informally. The central party leadership is deputing Shri Venkaiah Naidu and Shri Ravi Shankar Prasad ji tomorrow afternoon for formal election of the party leader in the legislature group. After that there will be immediately followed by meeting of the alliance including 2 independents. 2 individuals are Avertan Furtado and Benjamin Silva. I have submitted my resignation
to His Excellency the Governor of Goa. He has accepted my resignation and asked me to continue till the alternative arrangement is made. The party leadership, I don't want to blame anybody. Party leadership will have to introspect. Hence, why this thing happened. I will not make any comment. If party feels I am responsible, I am prepared to accept the responsibility. नवे विधानसभेत प्रत्येक पक्षाच्या आमदारांचो आंकडो आसा तो असो. भाजपाचे 21 आमदार वेचून आयल्यात. भाजपाचे युतीचे घटक मोगोचे 3 आमदार, काँग्रेसीचे फकत 9च उमेदवार वेचून आयले. अपक्ष 5 जाल्यार मिकीच्या गोवा विकास पक्षाचे 2 उमेदवार वेचून आयल्यात. राष्ट्रवादीचो एकय आमदार ना. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.